वेगवेगळ्या कायद्या अंतर्गत तुमच्यो जमनी ओडकून उरल्या अशें आसा. फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट आसा, ह्या एक्टा खातीर तुमची जमनी ओडकून उरल्या की तुमकां मालकी हक्क मेळूना. अश्यो आसा त्यो कुमेरी आसा. जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना CM आसलो तेन्ना तेणेन जे लोक रानांनी आतां फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एरिया रेव्हेन्यू बेजिकली ते रेव्हेन्यू लँड आसा पळय गव्हर्मेंट लँड थंय जे तेणें पीक घेतले आसा त्यो खुबशीं वर्सां खाता न्हू म्हणून तेंचे नांवाचेर करपाचें तेन्ना कुमेरी कल्टिवेशनाचो विशय आसलो. कांय जाणांक सवलत मेळ्ळ्या पूण अजून खुबशे लोक अशे आसा तांकां अजून सरकारा कडल्यान मालकी मेळ्ळो ना. आतां दुसरो विशय आयला तो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. आतां कुमेरीक आनी जर फॉरेस्टाक हें करी जाल्यार तो जायना, कारण तो आसा तो रेव्हेन्यू अंडर येता गव्हर्मेंट लँड आनी हो फॉरेस्ट रायट एक्ट जे रानांनी रावता ते. आतां हे दोनी कन्फ्युजन आसा. गेल्या 3-4 म्हयने पयलीं ऑलरेडी ट्रायबल फॉरेस्ट एक्टाची इम्प्लिमेंटेशन प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा आनी प्रत्येक गांवांतल्यान लोकांनी आपल्या सेम फॉरेस्ट एरियाची जमीन आसा पळय अर्ज दिल्ले आसा गव्हर्मेंटा कडेन. पूण म्हाका दिसता तो प्रोसेस डिसेंबर एंड जातलो अशे तरेचे तेंचे गव्हर्मेंटाचें म्हणणें आसा. बट पळोवं जाय. आनी फॉर्च्युनेटली हांव जी फॉरेस्ट रायट एक्ट हें आसा पळय मॉनिटरी कमिटी आसा पळय स्टेट लेवल कमिटी आसा, तूं मेंबर हांव आसा अजून आसा. कमिटी दिगंबर कामत गव्हर्मेंट आसतना म्हाका अपॉयंट केल्लो, पूण फाटले 2 वर्सां कांयच जालें ना. एकूय मिटींग जालें ना. फर्स्ट मिटींग जाल्यार ती 3 म्हयने पयलीं जाल्या अंडर चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ सेक्रेटरी आसता. सो तवडकार इज इनएफिशियंट बेजिकली. ना हांव तशें म्हणचो ना, कारण गव्हर्मेंट प्रोसेस जो आसा पळय आतां कशें आमी फॉर एग्जांपल आतां हांव शिकलेलो कारण म्हाकाय कांय गजाली खबर आसा. प्रोसेस आनी जाग्यार टायम वयता तो कळटा. इनएफिशियंट म्हणपाचो हांव तसो म्हणचोच ना, कारण पूण लोकांची अपेक्षा आसा पळय की बाबा आमकां आमचे मनीस ही पावतरी बेगीन मेळपाक जाय, ही खंय तरी फुलफील करपाक प्रत्यक्ष कामाक सुरवात तो बिजी उरलो चड करून स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो पळोवपाक आनी ताका लागून ट्रायबल वेलफेअराचेर ताणें लक्ष दिवन ना. आतां फाटल्या 6 म्हयन्याक ट्रायबल डिपार्टमेंट जाग्यार घालपाक फूल फ्लॅज स्टाफ पयलीं फूल फ्लॅज कोण नासलो न्हू, सगळे डेप्युटेशन डायरेक्टर धरून सगळे स्टाफ. सो आतां खंय तरी जाग्यार पडला. पूण परत तें सांगता हांव लोकांक तें लागना. तुजी डिपार्टमेंट जाग्यार ना हें लागना. लोकांक तूं स्कीम डिक्लेअर कर पावपाक जाय न्हू. लोकांची अपेक्षा ती आसता. ओके. आतां बजेटान ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक 4 डिपार्टमेंटाचे 12% बजेट काडून दिला. सो ते डिपार्टमेंट फॉर एक्झाम्पल PWD सारके डिपार्टमेंटाचे पयशे ट्रायबल वेलफेअराक दिला आनी PWDक ते ट्रायबल वेलफेअरा कडल्यान घेवन स्पेंड करचे पडटले. ह्या मुवाचेर तुजें कितें रिएक्शन? एक्चुली गव्हर्मेंटान एक ट्रायबल सब प्लॅन आसा पळय, सो तेजे अंडर एक्चुली प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन ते 12% अशें आसताले. पूण फाटले कांय वर्सां पयशे दिसल्या की ती डिपार्टमेंट जी आसा तो पयसो खर्च करिना आनी केलो जाल्यार तो डायवर्ट करता. बेजिकली तो ट्रायबला खातीर यूज केलो वचना. म्हणून ह्या फावटी सरकारान केला ते कांय गजाली की ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत ते करून घेवप अशे तरेन केल्लें आसा. शेवटाक तेजें इम्प्लिमेंटेशन कशें जाता तेजेर सगळें डिपेंड आसा न्हू. पण तें इम्प्लिमेंटेशन ओवरसी करपाक मिनिस्टराचें काम आसता. ऑफकोर्स जालें न्हू. तुमकां विश्वास आसा की हें इम्प्लिमेंटेशन जातलें ह्या फावटी? एज अ ट्रायबल मुवमेंटाचो एक पार्ट म्हणून आनी हांवें रमेश तावडकर म्हणजे आमी ह्या मुवमेंटा वांगडा काम केल्ल्या कारणान म्हाका अजून दिसता की तो करपाक शकता अशें म्हणून. बट तेजे खातीर सुरवात आनी प्रॅक्टिकल जी गजाल आसा पळय ती जावची पडटली पयलीं. ट्रायबला मदींच डिफरन्सीस जाल्ले फाटल्या इलेक्शनाक, ताका लागूनय प्रॉब्लम जालो. डेफिनेटली न्हू. कशें आसता राजकारण अशें इशू जाता पळय तेन्ना पॉलिटिकल पार्टीज तेजे बेनिफीट घेवपाक सदांच मुखार आसता. ओके. अशे वेळार जी कम्युनिटी आसा किंवा येदो व्हडलो संघर्श करून आमी जेन्ना दोन आमचे यंग भुरगे आमकां जेन्ना म्हणजे बळी दिवचे पडटा अशे वेळार अशे जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना खरें म्हणल्यार जे कम्युनिटीचे लिडर आसा पळय प्रत्येकान विचार करूंक जाय आसलो बाबा आमी शेवटाक पॉलिटिकली एक आसप तेवूय तितलें म्हत्वाचें. तूं म्हणटा त्या भशेन फाटल्या इलेक्शनाक ते मतभेद दिसले खूब जाणांक लिडरां मदीं तितले दिसले आनी डेफिनेटली तेजें कांय लुकसाण जाल्लें. ताका लागून तुमगेले एक ST सीट जो मेळटा आशिल्लो ST लिडराक सीट मेळटा आशिल्लो तो मेळूं ना. तो मेळून आनी ताजी इफेक्ट हळू पे हे जाता न्ही. आतां ऑटोमॅटिक पॉलिटिकल पार्टी किंवा गव्हर्मेंट कितें चिंतता ते सांग हेंचे मदीं मतभेद आसा सो हे कांय करपाक शकना अशे तरेची मेंटेलिटी जाता. पूण उटा अजून अस्तित्वान आसा. उटाचें काम अजून चल्लें आसा. आतां फाटीं जेन्ना चलतालें तितलें एग्रेसीव चलना कारण ह्या तितूंतलो मनीस खंय तरी गव्हर्मेंटान आसा ह्या होपाचेर लोक रावल्ले आसा. आतां वर्स जाल्लें आसा. आतां लोकांक कृती जाय. आतां लोक आतां 1 वर्स लोक कंटिन्यू जातले आतां जावचें ना न्ही. 1-2 जाणांचे बळी गेले ताका लागून ह्या मुवमेंटाक गती मेळ्ळी ना. गती पयलीं सुरवातेक मेळ्ळी. तुका सांगता जे आनी ह्या मुवमेंटाक जे इनवॉल्व जाल्ले भुरगे पळय म्हणजे वेल एड्युकेटेड सगळे शिकलेच भुरगे
मंगेच्या सारको MSW करून तो MPhil करतालो. ही वॉज अबाउट टू म्हणजे PhD करपाची तो नेक्स्ट हें आहलो तेजी स्टेप. शिकले भुरगे आहले, ह्या भुरग्यांक कोण न्ही थंय व्हरून आहलो. प्रत्येक जाण आपल्याक एक दिसतालें की या आतां जो आमचो हें आसा कॉन्स्टिट्युशनल रायट जो आसा तो मेळचो ह्या हितून सगळे गेल्ले. कांय जाणांनी त्या वेळार जेन्ना एज्युकेशन जालें तेन्ना मागीर कांय जाणां पॉलिटिकल हें लावपाचो प्रयत्न केलो. हांव तरी तो मानपाक तयार ना, बिकॉज हांव खंयच्या पक्षाचो कोण न्हू. म्हाका कळना, म्हाका काम करचो मनीस जाय. सो अशे तरेचे आमी समविचारी भुरगे, एटलिस्ट आमी 100-150 भुरगे समविचारी भुरगे मुवमेंटाक आसले आनी अजून आसा. पूण उठा एक प्रेशर ग्रूप म्हणून जो जावपा जाय आशिल्लो पळय तो जावना. तो तसोच उरलो. एक जालो, बोवाळ जालो, एजिटेशन जालें. ताचे नंतर एक म्हयनोभर सुमार आझाद मैदानाचेर वचून एजिटेशन केलें. तेका कारण आसा. पंचर जालें. तेका पंचर जावन तेका कारण आसा की जेन्ना केसी घालपाचे प्रकार जाले पळय आनी एक दोग जावन वतली, डेफिनेटली हो जो कम्युनिटीचे हें आसा पळय अशें तरेन केन्ना रस्त्यार येवं नासले. फर्स्ट टायम रस्त्यार येतकीर जेन्ना अशें इन्सिडंट जाता आनी आतां तुका सांगलें त्या भशेन जी मंगेश आनी दिलीपाची केसींतल्या कांय जायना फुडें. बट उलट आमचेर केस अजून आतां जाल्ले आसा, चार्जशीट फायल जाल्ले आसा. जे आमी एजिटेशन करपी आसा म्हणजे जे सफर जाले तेंचे चार्जशीट फायल जाले आनी जेणी तो उजो लायलो तेंचेर अजून चार्जशीट फायल जाल्ले ना. सो बेजिकली ती ह्या आमच्या लोकांक कशें पुलीस कोर्ट कचेऱ्यो ह्यो पळोवप कमी प्रमाणान पळोवच नासले केन्ना. गांवांनी पयलीं गांवांनी जाताले प्रॉब्लम सॉल्व. बुधवंत बी प्रकार आसा पळय ते गांवांनी सॉल्व जाताले. अजून तुमच्या गोकुळ्ळे गांवांत बुधवंताचो प्रकार आसा. आजी अजून तुमच्या गांवांत बुधवंत आसा आनी तुमी बुधवंताचें आयकता. बुधवंत कितें करता एक्झॅक्टली? देव काम करता. एक देवाचें काम करता. आनी गांवांत समज कोणाची झगडी जाली ती गांवा भायर वचूं जायना म्हणून तो थंय बसून सोडयता. तातल्या वयता. मग सांगलें म्हूण लोक आयकता ते आयकत नाका. बुधवंताचें कोण आयकनात. कमी जाला. पयलीं गांवाची हे विशय आतां गांवांक गांवाची जाणटेली तरी आयकता. आता हाजी. आतां गांवांत हे भुरगे पिवपाचें बी प्रमाण चड आसा भुरग्यांचें काय भुरगे आजून मेरेन भिता, सोरो बिरो कमी पिता आनी हांगा हें करिना अशें आसा? ते झगडी घेता पिवन. पिवन झगडी करता आजून आजून सर. बुधवंताक बी भिना. भिना. बुधवंता कोण भिंदे ते. बुधवंता कोण आयकता ते. पूण बुधवंत म्हणटा ती प्रकार आजून आसा. हय अजून आहा. पूण गांवांतले जे जाणटे लोक आसा पळय ते ताका आयकता. आयकता. जाणटे कडेन आयकत. भुरगे आयकना. भुरगे कोणूच आयकता. हय. बरें. सो शिगमो बेजिकली बारीक समाजाचो सण. आतां तो शिगम्याची फ्लोट परेड करता, कॉमर्शियल व्हॅल्यू आसा. ताजेर तुजें कितें रिएक्शन? एक 10-12 वर्सां पयलीं जेन्ना गव्हर्मेंटान शिगमो सुरू केलो तेन्ना एक म्हाका ऑब्जेक्शन कांय ना शिगमो करपाक. पूण जर रस्त्यार शिगमो फ्लोट जाता पळय न्हू, एक्चुअल तो शिगमो न्हूच आमचो. तो ट्रेडिशनल शिगमो तुमकां ते दिश्टी पडटा. ते 2 दिसा फूल 2 दिसा पळयलें जाल्यार कळटलें. रस्ते गव्हर्मेंट शिगम्यान जाता कितें, फ्लोट आसता, मिरवणूक हें आसता, चित्रच आसता, मागीर कांय रोमट आसता आनी तितून बायलांच्यो फुगड्यो, धालो अशेय प्रकार घालताले. 10 वर्सां पयलीं म्हणजे आमी 10-12 फ्रेंड एकठांय वचून आमी अवेरनेस केल्लें की धालांचो किंवा फुगड्यांचो शिगम्या कडेन कसलोच संबंद ना. बेजिकली शिगमो दादल्यांचो सण. हय. म्हणजे जाता कितें की तुमी जेन्ना शिगम्या वांगडा बायलांची फुगडी दाखयता तेन्ना एक भायर ट्युरिस्ट येतले किंवा पळयतले तांकां दिसता की अरे शिगमो म्हणल्यार असो बायलां दादलो सगळें नाचता. हें चुकीचें. म्हणून आमी तेन्ना अवेरनेस केल्लें की बायलांनी रस्त्यार फुगडी घालचे न्ही शिगम्याक. घालता जाल्यार खंय स्टेज म्हणटा तें घाला. आनी तितून कांय प्रमाण आमकां ना म्हणल्यार 50% तरी यश मेळ्ळें आमकां. अजून कांय कोणी घालता पूण खुबशे प्रमाणान आमी तें कमी करपाक. तुमी जेन्ना ट्रायबल म्हणून एक ग्रूप आसा पळय तेन्ना तुमी सरकाराक वचून सांगूं ना की बाबा एटलिस्ट सरकारी जे फ्लोट परेड जाता तितून तरी हें करूं नाका म्हणून, कारण तुमी रॉंग इम्प्रेशन तयार करता. हय. कांय कडेन फॉर एग्जांपल केपें जेन्ना हें करतालो पळय जेन्ना आमी 10 वर्सां पयलीं आमी मामलेदार किंवा म्हणजे कोण वळखी आहले पळय तांकां सांगलें आमी. कळ्ळें न्हू. तेन्नाच्यान मागीर हळू हळू कांय जाणांनी चेंज केलें. रस्त्यार नाचयना जालें, स्टेज घालपाक लागले बायलांक सेपरेट हें करपाक. पूण म्हजी सामकें ऑब्जेक्शन की शिगम्याक बायलांनी आसपाकच जायना. आनी आतां एक दुसरी गजाल, शिगम्याचे जे लाखांनी रुपया खर्च करता म्हणटा की पर्यटक येतले म्हणून, ते लाखांनी रुपया जर डायवर्ट केल्ले ट्रायबल वेलफेरा खातीर किंवा जे ट्रायब्स जेणी शिगमो जिवन दवरला तेज्या खातीर जाल्यार चड फायदो जावचो नाशिल्लो. डेफिनेटली जाता आसलो. एज अ पार्ट ऑफ ट्युरिजम प्रमोशना खातीर कांय गजाल करूंक जाय. तूं म्हणटा त्या भशेन जर तूं जर ट्रेडिशनल हे गजाल सांबाळपाक जर इन्वेस्ट केले जाल्यार डेफिनेटली तेजो फायदो जातलो. शेवटाक आतां पयलीं भशेन ती कला जी आसा पळय ती मांडा पुरती उरली ना. तेजी पोटू करपाक शकता. कांय जाण म्हणजे प्रोफेशनल जावन करपाक शकता.
प्रोफेशनल हितून आनी ट्रेडिशनल फरक आसा. तूं चायना गेल्लो हय. एज अ प्रोफेशनल फोक आर्टिस्ट ना हांव गेल्लो बेजिकली एज अ सोशल हितूंतल्यान. सोशल नेहरू ह्या केंद्रांत हांव वॉलंटियर सोशल वर्क ह्या हितूंतल्यान केल्लो हांव. पूण आमच्यो कला अजून ह्या भायल्या देशांनी वता फॉर एक्झाम्पल शिगमो बिगमो वता भायर कोण घेवन हांगच्या हय त्या गावडी आसा पळय हांगचो प्रियोळचो ताजो एक ग्रूप आसा फाटले पुर्तुगाला वचून आयले ते अजून वता. पूण तो तेजो जागोर म्हणून तो प्रकार वता. शिगमो म्हणून म्हाका दिसना अजून म्हणजे तो ट्रेडिशनल एक हें आसा पळय तो घेवन गेल्ले म्हाका आयकूं येना अजून. ह्या बाबतींत सरकारान कांय गजाल करूंक जाय. आतां कितें जाता खूब ट्रूप धाडप जाता भायर पूण ते ठरावीक खंय तरी कल्चरल ग्रूप आसता तेच आसता प्रत्येक वर्सा. अशें ट्रेडिशनल गांवांनी म्हजी इतली मत की गांवांनी अशी जाता पळय शिगमे तातूंतले कांय लोकांक एक कमिटी काडून किंवा एक अशे लोक बरे आसा तांकां सिलेक्ट करून एक ग्रूप धाडचे. तांकांय कांय फायदो जालो तेवूय खंय तरी नवे शिकून आयले आनी आपली कला दाखोवन आयले. आनी ट्युरिस्टांक ही कला दाखोवपा खातीर फक्त शिगम्याच्या दिसांनी ह्या शिगम्याचे दाखयता पूण बाकीचे जेन्ना वर्सा येता तेन्ना हांव सायबा पलतडी वयता म्हणून ती तेंच पद दाखयता. बरोबर. सो तेज्या बाबतीनूय कितें करचेशें दिसता तुका? डेफिनेटली ही जी गजाल आसा शिगम्याचे ट्युरिस्टांक दाखयता जाल्यार खुबश्यो गजाली करपाक शकता. आतां हांव कांय गजाली फिल्मा कडेन रिलेटेड आसा म्हणजे कांय पलतडचो मनीस सारको फिल्मा कडेन हांव जाल्यार अशें म्हणटा की फिल्मांसून आतां मराठी फिल्मांनी पळय लावणी हे जे प्रकार आसा गोंयची जी लोकगीत आसा पळय न्हू किंवा तेजो संगीत जें आसा पळय न्हू फिल्मांनी किंवा अशें तरेन जाल्लें ना. सो ह्या माध्यमांतल्यान करपाक शकता तूं म्हणटा ते सगळें करपाक शकता. एक लास्ट एक शिगम्याचें कमर्शियलायझेशन जाल्ल्या कारणान शिगम्याचेर अफेक्ट जाता काय ना? एक्चुअली आय एम आस्किंग इन पर्स्पेक्टीव वे की लोक जेन्ना शिगमो म्हूण चिंतता तेन्ना अफेक्ट जाला अशें दिसता. डेफिनेट खूब जाला खूब प्रमाणान जाला. ताका लागून सरकारान कितें तरी करपाक जाय. हय कितें करपाक जाय एज अ पार्ट ऑफ ट्युरिजम म्हणून कांय गजाल करता तें बरें आसा. पूण जमता जाल्यार म्हाका दिसता तो म्हणजे इतले पयशे खर्च करता बाकी कडेन किंवा प्रोविजन करता ह्या शिगम्या सारके बाकीची जी कला आसा पळय तातूंत जर सरकार आतां हिंटरलँड ट्युरिजम बाकीचे उलयता पळय ह्यो गजाल्यो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून तर म्हाका दिसता हेजे आर्ट शिगमो आनी बाकीचे कला जर तितूंत सरकार इन्वेस्ट इन द सेन्स प्रमोट करपाक सांबाळून दवरपा खातीर जाल्यार खुबश्यो गजाली जातल्यो. म्हळ्यार मुलाखत सोंपोवच्या पयलीं एज अ ट्रायबल लिडर एज अ जर्नलिस्ट रमेश तवडकरा कडल्यान फुडल्या 1 वर्सान कितें अपेक्षा आसतल्यो? जे फाटल्या 6 म्हयन्यान ज्यो 15 स्कीम डिक्लेअर केल्ले आसा त्याची प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन जावन त्यो लोकां मेरेन पावच्यो ही अपेक्षा. ओके, ह्या आशिल्ले सोयरू वेळीपणट्यांचे आजी आमी आसा गोकुळ्ळे गांवांत जंय शिगम्याचे दीस सुरू जाल्ले आसा. सोयरूच्या म्हणण्या प्रमाणे शिगम्याचो जो रियल एसेन्स आसा जो रियल इथोज आसा तो लोकां मेरेन सरकारान पावोवपाक जाय. शिगमो फ्लोट परेडीन धालो ते घालता. एक्चुअली जे धालो आनी शिगम्याचो कांयच संबंद नासता तरी पूण ते धालो घालता. दुसरो एक म्हत्वाची गजाल सोयरून सांगली की जे खुबशे रिजर्वेशन्स दवरिल्ले आसा ते प्रॉपर मनशां कडेन पावपा जाय आनी जर थंय पोस्टाक जर मनीस ना ते रिजर्व करचे पूण रिजर्व करतना कांयच घाई आसपाची ना. आनी तिसरे आनी खूबच म्हत्वाची गजाल म्हणजे रमेश तवडकर जे ट्रायबल लिडर्स आसात जेणी त्यांच्या खांद्याक खांदो लावन उटा एज्युटेशनान पार्टिसिपेट जाल्ले तांचेर हल्लोय बी जाल्लो. तांणी फुडल्या 1 वर्सान 15 स्किमी ज्यो डिसायड केल्ल्यो आसा आनी डिक्लेअर केल्ल्यो आसा त्यो इम्प्लिमेंट करच्यो आनी त्यो लोकां कडेन पावोवच्यो. सोयरू देव बरें करूं आनी हांगा तुमी आयले. You are watching Counterpoint, your own interview series which comes on your own channel Prudent on every Monday at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.